रिक्षा भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक बागेवन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता तें सारकें आमच्या दोळ्या मुखार आमकां जाता तें दिसती पडटा. आनी कितें सांगलां, कितें भाशेन स्वत मानून घेवंक आनी स्वताची ओळख घेवंक एक उलो, गिन्यान थाऱ्यार नासलेल्या आनी स्वताची ओळख नासलेल्या मनशांक लागून दुस्मानकायो, सोरोन सोरना तसल्यो हलके दुबाव, ओकमान, झगडी, नाटकायो ह्यो उपरासतात. आयज जरी तर तुजे भोंवतणी असल्यो नाटकायो, झगडी, ओकमान, दुबाव आनी सोरना तसल्यो दुस्मानकायो आसा जाल्यार पयले सुवातेर आमी जण एकल्यान आमचेरूच नदर मारपाक गरज. आमच्याच मनाचेर, आमच्या गिन्यानाचेर गिन्यान थाऱ्यार आसा आमचें, वो स्वताची वळख आसा आमकां, हें पयलीं जण एकल्यान आपणाकूच विचारचें. आनी तूं जरी तर जाणा तुजें गिन्यान जरी तर थाऱ्यार आसा, तुका जरी तर स्वताची ओळख आसा जाल्यार मागीर दुसऱ्यांक पळोवपाक जाता. जे कोण आयज आमच्यान जायत्या जाणांक बोटां दाखोवपाक जाता, हाका लागोन जाता म्हूण, आनी तातूंत आमी जे आयचो सरकार आसा ताका पयलें बोट दाखयतले. कित्याक सरकाराची जबाबदारी लॉ एंड ऑर्डर गांवांत वो राज्यांत सांबाळपाक. आनी आमच्या गोंयांत आतां गेल्ल्या थोड्या म्हयन्यांनी वो ह्या गेल्ल्या थोड्या वर्सांनी ही लॉ एंड ऑर्डर बिगडत आसा हें आमकां दिसती पडटा. आनी जायते जाण परतून म्हणटा आदीं आमचें गोंय अशें नासलें, आदीं आमचे गांव अशें नासले, आदीं आमच्या वाड्यान असलें केन्नाच पळोवंक ना, आतां जावपाक लागलां. जाल्यार कित्याक जावपाक लागलां? गिन्यान आमचें थाऱ्यावेलें भायर पडलां काय दिसता. आयचें देवाचें उतर उलयता तेजेर दिसता आमचें गिन्यान थाऱ्याच्या भायर पडलेलें आसा. आनी स्वताची ओळख जी आमकां आसली आदीं, ती स्वताची ओळख आमी पयस केली. आतां आमकां भिरांत दिसना, वायट दिसना कितें वायट करूंक. पयलीं कोणाचें इल्लेंशें कितें काडटलो जाल्यार भियेतालीं. भुरगीं आसतना पासून आमकां भिरांत दिसताली कोणाचें कितें हाडून घरा व्हरूंक. कित्याक घरा माय पाय विचारतालीं, मार पासून पडटालो, कोणाचें हाडलां, खंय तावन हाडलां. आयज हे थाऱ्यार पडपाच्यो ज्यो आमच्यो वस्तू आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्यो त्यो आमी सोडून दिल्यात काय? आमकां कित्याक पडलां, आमी कित्याक सांगपाक जाय, सांगत जाल्यार वायट दिसतलें, असलें जाल्लें आसा काय? आनी सांगतात तांकां भोव करून. आतां आयच्या दिसाक आमी मागता रामा काणकोणकार उलोवपी, तशेंच आनिकूय एक्टिविस्ट आसात उलयतात. जें कितें आमचो सरकार सारकें करिना, जी जबाबदारी आमच्या सरकाराक आसा लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन सांबाळपाची, आमची सृश्टी सांबाळपाची, आमचें राज्य सांबाळपाचें, ही आपली जबाबदारी करिना तेन्ना आपलें तोंड उगडून सांगतात तांकां, भियेनासतना उलयतात. जाल्यार असल्यांचेर आड जशें आयज आमी पयल्या वाचपान आयकलां, जे बिलकूल नेणार आनी गोरवी आनी तांकां फकत झगडीं करपाक जाय, असले मनीस जरी तर आयज मुखार चल्ल्यात जाल्यार भाव भयणीनो, आयज बागेवन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता, तूं देवाच्या भक्ता ह्या वस्तूंक पाठ कर. वायट वस्तू आसात त्यो आसाच आनी आसतल्योय, वायट मनीस आसा तेय आसात, तेय आसतलेच. जाल्यार ते वायट करतात तांचे भाशेन तूं करिनाका. तशेंच तिमोथाक बागेवन पावलून बरोवन सांगलें, हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पाळूंक लाय. म्हणल्यार तुज्या लोकांक पाळूंक लाय. तिमोथ एक बिस्प, वडील, आनी वडील कसो तुज्या लोकांक सांग. बागेवन पावलून हें सांगलां, हांव एक वडील कसो सांगता. जें कितें आमकां जेजू क्रिस्तान शिकयलां तें पाळपाक जाय आमी. आनी देखूनच जें कितें वायट आसा, ह्यो सगल्यो वायट वस्तू आसा ताका पाठ कर. प्रमाणीकपण, भक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, भलेपण ह्या सुगुणाचेर तुजें ध्यान मन दवर. म्हणटच आमचें मन जरी तर गिन्यान थाऱ्यार ना, ह्यो वस्तू सारक्यो घालीत जाल्यार ह्या सुगुणाचेर जरी तर आमी आमचें ध्यान मन घातलें जाल्यार थाऱ्यार उत्तलें.
आयज आमचें ध्यान मन फकत संवसारी वस्तूंचेर, संवसारी करियराचेर, संवसारी जोडयेचेर जरी तर आसा जाल्यार त्यो वस्तू वायट आसात त्योच आमी करूंक उरतले. वाद विवाद, झगडीं, केस्तांवां, कोण जरी तर सोत उलयता जाल्यार तांकां मार घालप, असलेंच चलतलें. दुसऱ्यांक ओकमान करप, नांवां पिड्ड्यार करप, दुबाव घालप दुसऱ्यांच्या मनान, हें सगळें उरतलें. तर असलें केल्लें भाव भयणींनो आसा. जेजू बराबर भोंवतालीं. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजूचे आपोस्तल 12 जाण जेजू बराबर आसले. तशेंच फकत आपोस्तलूच न्हय, लागशिल्ल्यान जेजू बराबर वावर करूंक भाग्यवंत लुकास खेरीत भाशेन ह्या थोड्या ओस्तोऱ्यांची नांवां आमकां सांगता. ओस्तोऱ्यांचो गॉस्पल अशें ह्या भाग्यवंत लुकासाच्या शुभ वर्तमानाक म्हणटात. जाल्यार ह्या ओस्तोऱ्यांक हो खेरीत मान जेजूच्या वावरान भोव करून सेवा चाकरी करून आपलो दुडू आंकडो मोडून जें कितें देवाच्या राजाक गरजेचें तें त्यो करताल्यो. आमकांय जायतो वावर आसा देवाच्या राज्या पासत. जेजूची सेवा करूंक न्हय, कित्याक जेजून सांगलेलें हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. जरी भाग्यवंत लुकास हें शुभ वर्तमान बरयता आसतना आमकां म्हणटा त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. म्हळ्यार जेजूक हे सेवेची गरज ना, पूण देवाच्या राज्याची सेवा. जेजू एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार, दुसऱ्या सावन तिसऱ्या जाग्यार भाशण करीत, लोकांक शिकयत, बरी करीत भोंवतालो. आनी असल्या वेळार जें कितें गरजेचें आसलें तें देवाच्या राज्या पासत ह्यो वस्तोऱ्यो करताल्यो. तर भाव भयणीनो, आयज देवाच्या राज्या पासत आमचो वावर करूंक आमी फुडें सरुया. जे कोण मुखार सरतात घोडे सगळें आमच्यान करपाक जायना, घोडे आमच्यान सगळ्यांच्यान उलोवपाक जायना, घोडे आमच्यान सगळ्यांच्यान कोर्टान वचून केसी घालपाक जायना. पूण जे कोण ह्या वायटाचेर आड झुजतात तांकां आदार करूंक आमचो दुडू आडको मोडून आमचें उतर वो आमची एक तांकां शाबासकी वो घोटाय दिवपाचीं उतरां तांचे मुखार उलोवन आमी हें करूंक जाता. देवाच्या राज्याची सेवा. आमच्या ओगेपणान जायते फावटी आमी वायटाची आनी देंवचाराच्या राज्याची सेवा केल्या. तोंड बंद करपाचें बंद करून आतां तोंड उगडपाचे दीस आमचेर आयल्यात म्हूण समजूंक आमकां सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण मागुया. आनी जें कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारून जें कितें बरें आसा तें फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण मागता आसतना ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन ह्या उंड्या सोऱ्यांत आमचीं मनां, आमचीं काळजां उबारुया, ती थाऱ्यार पडूंक आनी आमी देवाचें राज फुडें व्हरूंक देवाची कृपा मागुया.